भावा भयणीनो, देवाचें उतरिल्लेशें बरें करन आमच्या जिवितांत नियाळ करया. हांगासर आसले हांव चिंता सकळी बुदवंतच कोणी आमी बुदवंत न्हय म्हूण वप्पाता गे गे आमकां कश्ट न्ही गे सकळांनी आमी चिंता आसा हांव बुदवंत म्हणून. एका फिरगजेंत हांव आसलो बाबा भयणीनो. हांव गर्भेजमेंताक गेल्लो आनी गर्भेजमेंताक गेल्ल्या वेळार हांवें चड जावन पयलीं आल्तारीचेर दिश्ट घालची. आल्तार कशी आसा गे म्हणून म्हळ्यार एका घरांत आल्तार बरी आसा, बऱ्या जाग्यार आसा, आल्तारीक इल्ली भुशा चड प्रामुख्यता दिल्या म्हळ्यार ताचो अर्थ त्या घरांत देवाक जागो आसा म्हूण अर्थ. थोडे फावटी आमच्या घरांनी आल्तारी पळया त्यो खंयी कुशीन आसतात, मुखार व्हडली टीव्ही आसता. आल्तार खंय सोदल्यार खंय तेगेन बगलाच्या कुशीक आसता. हांवें सांगचें आल्तार कुशीची काडा ती हांगा मोदें बसया म्हणून. फादर ती टीव्ही आसा न्ही, टीव्ही आसल्या कडे आल्तार सोमात जाता गी म्हणून. तर टीव्ही काडा आनी आल्तार हांगा बसया म्हणचें. टीव्ही बऱ्या जाग्यार दवरल्या ती इशेन तिशेन करता. टीव्ही हांवें सांगलें टीव्ही आसल्या वयर आल्तार दवरा, वयर आल्तार पयली मागीर ताचे सकयल टीव्ही. तशें म्हणे आल्तारी पळयतना म्हणलें टीव्हीर तितलें कंट्रोल मेळून दी म्हणून कितेंय जावं दी. पूण ह्या एका घरा हांवें सांगलें आल्तार खंय एका कुशीन आसली. हांवें सांगलें अळे येदी व्हडली टीव्ही दवरल्या तुमी हांगा मुखार, बरो एक कुरीस हाडा व्हडलो हांगासर. तुमची टीव्ही कशी व्हडली आसा, हाका तिके व्हड कुरीस इल्लो ल्हान न्ही, तिके व्हडलो कुरीस हाडा आनी बरो करून ह्या टीव्हीच्या वयर बरो करून दवरा म्हणून हांवें सांगलें तांकां. त्या घरचो येजमानी म्हणूंक लागलो म्हाका तमाशे करन, फादर तुमी डोनेट केल्यार हांव आनी घालता म्हणूंक लागलो. हांवें सांगलें ओके नो प्रॉब्लेम हांव दितां, कितलेय पयशे पडोवन दी, तूं हाड हांव तुका दिता म्हणलें. सांगलें घाल म्हणलें. कांय कश्ट नासलें, देवान दाराळ दिल्लें आसलें जाल्यार गेलें. एक वर्स गेलें, कांय बदलावण जावं ना. आल्तार थंय सुरली. हांवें राखतालो कुरीस केदार येतालें हांव पयशे दिवंक रेडी आसलो केदो व्हडलो हाडल्यार व्हडणी म्हणून. येवना. पूण बाबा भयणीनो सुमार एक 1.5 वर्स उतारलां. 1.5 वर्स पावणे 2 वर्सां कितें 1.5 वर्स 8 म्हयने कितें जाता आसतना एक दीस म्हाका फोन आयलें, फादर तुमी आसात की इगर्जेंत आहात की म्हणून. वय हांव आसा म्हणलें. एक घडी तुमकां मेळोवंक येवंक आसा फादर. कितें गरज आसा गे? येया हांव आसा म्हणलें. येया कितें गरज म्हणलें मागणें करचें फादर म्हणून. आनी हांव रावलो थंय इल्ल्या वेळान सुमार एक 3:45 घंट्यान आयलें. कार आयलें. कार येवन मुखार रावता आसतना तोच मनीस फादर हांव आयलां तुमचे सरशीन 2 संगती खातीर. पयलें हांव सूख मागोवंक आयलां म्हणूंक लागलो. सूख मागोवंक आयलां तुमचे कडेन. दुसरें फादर म्हजे वयर एक मागणें करा. हांव आस्पत्रेक वेतेस्त आसा. म्हाका प्रॉस्टेट कॅन्सर स्टेज 2nd स्टेज उतरल्या, 3rd स्टेजीक पावतेस्त आसा. म्हणजे बसत मागा म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका कांय बेजार ना, हांवें मातशें बगसूंक वचूं, तुका बक्षिता कांय भियेनाका, धैर्यान वचूं. बरें मागणें केलें. मागणें करून उपरांत आस्पत्रेक गेलो. सुमार दीस आस्पत्रेंत आसलो एडमीट जावन. पूण वेळ उतरलो, पिडायल्ली मुखार गेल्ली. मागीर आस्पत्रेंत आसतानाय सुमार फावटी म्हाका ताणें आपयलें कुमगार हाडन. तुमीच या म्हणूंक लागलो. तुमीच या कुमगार हाडन. कुमगार व्हेलो.
ताचेर मागणें केलें दिस हांव ती देवान ताका आपयलो इल्ल्या तेंपान ताची पिडा चड उतोरली आनी ह्या वेळार म्हणूंक लागलो फादर हांवें त्या दीस तामाशें केलें तुमकां कुर्सा विशयान पूण आज त्या कुर्साचें बोळ इतलें आसा म्हूण म्हाका हांव नेणो आसुल्लो हांव बक्षांनी मागता आनी तो कुरीस आतां धरून हांव म्हजो प्राण करता म्हणूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, कुरीस पिशेपण सबारपोटी संवसारी जिवितांत आसलें आमकां कुरीस पिशेपण. ह्या संवसारांत पयशे आस्त ग्रेस्तकाय धन दिरवें देवान दिल्लें धराळ आसतना आमकां थोडे पटी केवल तो उमकाळेल्लो कुरीस मात न्ही, आमकां जिवितांत देवान दिवचे कश्ट, देवान दिवची पिडा, देवान आमची करची परिक्षा, देवान आमकां दिवची सोलवणी, हें सकट थोडे पटी आमकां कश्ट जाता, कश्ट जाता, पिशेपण जाता. आमकां तें सोसूंक नाका थोडे पटी. पूण आमी नेणाव देव ह्या रितीन आमकां कितें बरें करता. आमच्या जिवितांत आमी चिंतत आसले आमचे आस्त बुदीक पयशे धन दिरवे म्हजें नांव म्हजो गौरव म्हजें व्हडपण म्हजें हे हाचे वरवीं चड बाबा भयणी बळादीक तो कुरीस जो कुरीस देव आमकां दिता आमच्या जिणेंत भोगूंक थोडे पटी आमची परिक्षा करता, थोडे पटी आमकां मस्त कश्ट दितात. ह्या वेळार बाबा भयणी आमकां कुरीस मात्र बचाव करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कुरीस आमच्या जिवितांत आमकां एक बळ देखून आमच्या जिवितांत सौम्याच्या बळाचो संकेत जावन आसा तो कुरीस आमी आमच्या घरांनी दवरता. तोच कुरीस आमच्या घरा मुखार खंयसर जाग्यांनी उबारता. तोच कुरीस आमच्या इगर्जेंत पयलें स्थान घेता. कित्याक आमचो देव कुर्सार मरोन आमकां बोळ दिल्लो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजूक ह्या संवसारांत कुर्सार मुरची गरज नातली. ताका व्हडली व्हडली अजापां करून ताणें ताच्या जिवितांत संवसारी महिमेन सगळें करी येता आसलें. पूण देवान विंचून काडली वाट वेगळी. कित्याक ह्या कुर्सांत एक गोड अर्थ आटापून आसा आनी तो मनशान समजल्या वेळार मात्र बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आमकां मेळचे ते कुरीस आमी वेंगूंक आनी ते कुरीस व्हावोंक आनी ते जिविताच्या कुर्साचेर उमकाळोंक म्हाका आनी तुका हे बोळ मेळटा. म्हाका आनी तुका हे बोळ मेळटा. कुरीस बळादीक कुरीस सोडवणेचो गुर्तो, सोडवणेचो गुर्तो. कुरीस देवा आनी मनशा मदलो एक संबंदाचो संकेत. कुरीस देवाच्या कृपेचे खातीर. देखून ह्या कुर्साचो अर्थ आमी समजून काडूंक प्रयत्न करया. बाबा भयणीनो, सगळ्यांच्या घरा आमच्या घरा कुरीस आसा. कितले कुडके आसात कुर्साक? कितले? 2 कुडके. एक उबो आनी एक आडवो. सबार जण सबार अर्थ दितात ह्या 2 कुडक्यांक. आनी आज आमी तसो अर्थ समजून काडूंक प्रयत्न करया. एक कुडको उबो हाका म्हणटा वर्टिकल. वर्टिकल कितें हो वर्टिकल गुर्तो?
देवा आनी मनशामध्ये जेजून आमकां या कुर्सा मारिपात एकवट आयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देव आणि मनीस, देव आणि मनशामध्ये एक अंतर, गुंड अंतर. आणि जेजू क्रिस्तान हो अंतर आमचे मदलो आपल्या कुर्सा वरवीं कान उडयलो. देवाचें उतर आमी वाचूंक प्रयत्न करया. जुवांव वांजेल, तुमच्या लागीं वांजेल आसल्यार काडा. जुवांव वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 ते 17. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक ओपून दिलो. कित्या खातीर? ताणें सत मानतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक ह्या संवसारांत पातका वरवीं, खोटेपणा वरवीं, ह्या संवसारांत वायटा वरवीं नाश जातले साबार आसात. त्या देखून देवान मनशाक रचलो नाश जावच्याक न्हय, बागार हर एका मनशान आमी बचाव जावच्या खातीर. ह्या खातीर मागीर मुखार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक, ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत हर एकल्या तुका आनी म्हाका जिवीत जोडच्या खातीर देवान आपयला. मरोंक न्ही. कुडीन आमी मरता न्ही गे, सक्कड मरता आमी, कोणीय आडावंक जायना. मरच्या वेळार कोणेय आमकां कांय करूंक जायना. आतां हांव सकाळीं हांगा टॉक दिवंक भायर सरतलो, मात्र भायर सरता आसतना म्हाका एक फोन आयलें. फादर, म्हजो ती एकले वाड्याची गुरकान ती म्हणूंक लागले, म्हजो मांव देवादीन जालो फादर म्हणून. आज सकाळीं काल्यान जालें न्हिदुल्ले कडेन थंयच फादर हार्ट अटॅक जाला. 65 वर्सांचो. म्हज्या व्हरणे 5 वर्सां व्हड तितलोच. आजच सकाळीं संवसारांत आमी केदळा, म्हजी आनी तुमची टिकेट केदळा येता आमकां कोण ना गोत्तुना न्ही गे. आमी आज आसां, जिवंत आसां. ह्या दैवीक आकुलतेच्या रेतीर मंदिरांत आसां. बऱ्याचशा बितान आयल्या, भोवशा दनपाराच्या बितान पाटयता कोण ना, पूण आमचो दीस केदळा येता. कंतार म्हणटा, खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो, खंयच्या दिसा हांव ताका गोत्तुना, आमकां कोणा गोत्तुना. खंयच्याय दिसा खंयच्याय घडये येवंक पुरो. पिडा सजे पिडा पियेत म्हण सांग, हुशार आसूंक पुरो, सक्कड हेल्थी कांय. पूण देवाची खुशी आमी केदळा कोणी नेणा भाव भयणीनो. पूण देवान आमकां रचलां ह्या संवसारांत हांगासर शाश्वत जिवच्याक न्ही. हें आमकां टेम्पररी. कित्याक म्हळ्यार एक जड कशें पळया, आमी धरणेर लायता, फळ दिवचें, फळ दिवन मागीर तें जड उरना. पूण त्या जडान दिलें फळ तें मल्टिप्लाय जाता, 100 वंट्यांनी वृद्धी जाता. त्या खातीर तें लायिल्लें थंय. धरणेचो हीट काडून आपूण पुश्टी जावन थंय जर घट्ट उरचें म्हणल्या खातीर कोणी जड लायनात. तसो फळ दिजें, फळ दिवन ती एक दीस मागीर फळ दिल्या उपरांत त्या जडाक कातरता म्हूण गोत्त आसा. पूण ताणें फळ दिजें म्हणल्या खातीर, म्हळ्यार हें फळ उरचें तसलें जिवीत दिवचें फळ, म्हळ्यार 100 वंट्यांनी थंय फळ वृद्धी जाय. आनी त्या खातीर बाबा भयणी, देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतांतल्यान याद ते खातीर उडास दवरया. जिवीत आमकां मेळच्या खातीर. ह्या संवसारांत आमी हांगा टिकून रावच्या खातीर न्हय. हांगा रावल्यार आमकां तें जिवीत मेळना. मेळटा ना. आमकां मेळचें हांगासर खाली इल्लें मात्र न्ही गे. तुवें संवसारांत कितले पयशे करून दवरल्या रे, कितलें धनधर्मे करून दवरल्या रे, कितलें आस्त बदी करून दवरल्या रे, केदो व्हडलो बंगलो बांदल्या रे, तुका मेळचें खाली तें सेमिस्तींतलो एक इतलोसो जागो मात्र. ताच्या वयर कांय मेळटाय तुका? कांय मेळना. तें तुका मेळना. तुजी हाडां आनी प्रकुंभ जावन ते वतात मागीर. तें तुका मेळना. मागीर इल्ल्या वर्सान तें
पोंड बांदल्यारी काय तर इल्ल पळय येताना आनी एकलो त्या पोंडान न्हिदता मागीर तूं न्हिदले कडेन तुजी हाडां आनी कुंभदल्लीं काडटात आनी आनी एकल्याक दवरतात तो इल्लो ते न्हिदता मागीर ताजी हाडां कुंभ जातना मागीर आनी एकल्याक ते न्हिदो मेळटा तुका थंय शाश्वत मेळना त्या पोंडान ते येदेशा पोंडान पयलें एकच पोंडा आतां 5 जाणांक चान्स आहा न्ही देखून थंयसर तुका शाश्वत ना भाव भयणी तुका आसा थंयसर जिवीत सोम्यान त्या संवसारान थंयसर आमी येता देखून जिवीत मेळच्या खातीर मुखलें वाक्य मेळय मुखलें वाक्य कित्याक देवान आपल्या पुताक संसाराक धाडलो देवान आपल्या पुता संवसाराक धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हय नीत करच्याक न्ही तुवें कितें ह्या संवसाराक बरें केलें तुजें लेख दवर न्हू थंयसर करती तर लेख दवर तशें पुरांक तुजें रेजिस्टर मेंटेन करच्याक न्ही देवा कडेन रेजिस्टर नात मुखार बगार ताचे मरिपात संसाराची सडवण जावच्याक ताचे मरिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या संवसारांत बाबा भयणी पातका वरवीं तुका बांदून गेल्ले ते कट ते सोडोवंक ह्या संवसारांत तुका पातका वरवीं हांगासर पूर्ण दवरले तुका हुस्तून तुका जीव करूंक ह्या संवसारांत तुजें परमनंट कित्याक तुजें एटॅचमेंट तुजें कितें हांगासर लब्धवण्यो आसात हे म्हजें हांव हें म्हणलें म्हूण मनीस तूं चिंताय आनी हांगा संवसार ताका लोबून ते रंबोन रावलाय ह्या संवसारी चिखलाच्या उबेरान तूं बुडोन आसाय बाबा भयणी तुजो देव कितें करता हांगासर तुवें रावंक कशी वरिना बगार तुवें जिवी जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत ताणें धाडला देखून तो उबो करतो कुर्साचो देव मनशा मध्ये आयला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देव मनशा मध्ये आयला मनशांक बाचाव करचे खातीर सोडवण जावच्या खातीर ह्या संवसारांत आमी सोडवण धरच्या खातीर देव आयला रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 तावन 3 20 आनी 3 म्हणसर कितें म्हण सांगता आयकय 1:21 to 23 रोमन्स कित्याक संसार रचलेल्या लगैत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची स्वसनिक पदवी आणि देवपण ताणे रचलेल्या मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडता तूं आतां पळोवन आसाय भावा भयणी ह्या संवसारांत तूं हें केलें ह्या पळोवन आसाय तूं अनुभव करून आसाय तुज्या घराच्यार माड आसा तांतलो एक माड तुजे वरवीं सृश्टी करूंक जायत की ह्या संवसारांत तुजो जीव तुका सृश्टी करूंक जायत की तुजें एक सेल तुका क्रिएट करूंक जायत की एक तुजो मरच्या घडये तुका एक तुजो जीव बाचाव करचे खातीर तुज्या रक्त जे कण कितें ब्लड कॅन्सरान एफेक्ट जाताले ते तुका समो करूंक जायना देवाची जाणवाय तुका दाखोवन दिता ह्या संवसारांत हें सगळें चलता बाबा भयणी त्या देवाच्या महिमेन आनी काकोळतीन तूं आनी हांव मनीस आमी कांय करूंक शकना बाबा भयणीनो कांय करूंक शकना पूण सगळें देवाची महिमा आटापता मनशाचे गिन्यानांतल्यान मनीस समजता हे म्हजें हांवें केल्लें हांव चलयतां आय म्हणून मर्तीक अहंकारान गर्वान भरलेल्या मनशान एक घडी चिंतल्या पुरो बाबा भयणी हे म्हजे वरवीं कांय जालेना तुजो जीव पुक्क जातना तुका कांय करूंक जायना झिरो पावर तुजो हाय वोल्टेजीना लो वोल्टेजीना ते असो झिरो पावर कांय करूंक जायना हेल्पलेस हे मनशान समजचे गिन्यानान देवान आमकां दिल्या त्या गिन्यानाच्या उजवाड्यान समजचे ह्या संवसारांत म्हजें कांय जालां ना बगार मुखार देवाक ते वळखताले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केले मनीस पळया ह्या संवसारांत तुका गोत्त आसा तुजे वरवीं कांय करूंक जायना तुका गोत्त आसा तुजो जीव तुका बाचाव करूंक जायना तुका गोत्त आसा भाव भयणी मायच्या पोटांत तूं ह्या संवसारांत जल्म येताना तुज्या आंगार एक कुडको वस्तू नातिल्ले ह्या संवसारांत तुज्या मुठींत धरण आरती कितें संवसारी वस्तू आरटीसी पयशे आस्तवदीक नोटांच्यो हाडट्यो भांगार शिंगार त्यो हाडण्यो न्हय तुज्या हातांत कालीत तसलें सकड इतलें काय गोत्त आसा तुका
हे सगळें ह्या संवसारांत आयल्या उपरांत देवान तुका दिल्लें मागीर देवाक तूं वळखून फाटीं करताय देवाक तूं वळखून फाटीं करताय तुजो अहंकार आनी गर्व तुज्या मुखार बेता देवाची गर्द नासतना हांव जियेता म्हूण तूं चिंताय अहंकारा पडलाय गर्वा पडलाय सगळें हांव म्हूण चिंताय तुज्या आत्म्यांत काळोख आसा बंदडेंत आसाय तूं बंदडेंत आसाय सैतानाच्या बंदडेंत पडलाय तूं खंय आसा तुजें जिवीत असल्या काळोखान जियताय मुखार कितें सांगता तशें जाल्ल्यान सर तांचे चिंता व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो असो तुज्यो तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो व्यर्थ जाले मुखार आपुणूच बुद्धवंत म्हणून लेखताले ते निजाकी पिशे जावंक पावले पिशे जावंक पावले ह्या संवसारांत आपूण बुद्धवंत तुका गुत्तना तंतू व्हडलो पिसो म्हणून संवसारांत तुकाच समजोंक शकनातलो तूं एक मनीस केवल उस्वास हे हार्ट तुजें आसा आतां हे घडी रावता ताजें हार्ट बीट रावती जाल्यार तूं युजलेस 24 hours तुका दवरूंक जायना ह्या संवसारांत कांय आतां व्हरून दीत पयलीं आतां इल्लें दवरता फ्रिजान दवरतात मोर्चोरेन दवर 4 दीस राखीत मागीर कितले दीस दवरीत थोडे दीस दवरीत युजलेस काय तुका कांय करूं जायना तुजे उरबी आनी तूं चिंताय हांव सकड म्हणून भावा भयणी चिंतया आमी कसल्या बंदड्यांत आसूं पुरो आमी थोडी फावटी ह्या संवसारांत आमी मनीस यात्रेंत रोमाघरां बरयल्लें पत्रे सा पावल रोमाघरांक दिल्ली जागवणी आज ह्या रोमाघरांच्या जाग्यार बशी आव्हानी तूं आसा ह्या संवसारांत कित्याक आज मनीस त्या रितीन चलता ह्या संवसारांत आज मनीस देवाक मनशा देवाची गरज म्हूण दिसना आज मनशाक मागण्याची गरज म्हूण दिसना मागण्याची गरज केदाळ म्हळ्यार आस्पत्रेंत एडमीट जातना डॉक्टर सांगता आय एम हेल्पलेस I can't do anything. You try request for prayer म्हणून त्या दळा मागण्या फोन येतात फादर आमचे बसत मागा सिस्टर आमचे बसत मागा ब्रदर आमचे बसत मागा आमकां सगळें त्या वेळा देवाची गरज ते तुमच्यार आमकां देवाची गरज ना म्हजे पयशे आस्त बदी आनी म्हजी बुद्दोन काय म्हजी जाणवाय हांव पुरो आय कॅन डू एनीथींग बंदड ह्या संवसारांत असल्या बंदडेंत आसा भाव भयण काळोखांत आसा आमी रोमाघार मात न्ही आधुनीक संवसार आयच्या ह्या संवसारांत आमी जायते जाणां असल्या बंदडेन सांपडल्या आनी आमकां ह्या खातीर आमकां बाचाव करच्या खातीर आमचो देव ह्या संवसारांत येता सर्गार तो संवसारी देंवता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या खातीर भावा भयणी तो उबो कडको आदाम येवेन पातक केलें सैतानान तो नाटलें तांकां उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य आमी पळयता देवान मंत्र आसलेलो सोबीत सुंदर मनीस त्या भुमी वैकुंठांत आसलो देवान ताका सकट दिल्लें पूण ह्या मनशाक देवाच्या वर्णी आपण बुद्धवंत पूण चिंतलें आनी ताणें देवसाराचे सैतानाचे उतार आयकून पाताक आदरलें आनी येत हांवें तुमी आतांचे आदांव आनी येव करना संवसारांत बरें आनी वायट खंयचें देवान तुका आनी म्हाका जायती समजणी दिल्या खंयचें खरीचें खंयचें करूंक नजो खंयचें आमकां पाड करता खंयचें बरें करता इतली जाणवाय देवाच्या उतरां मारिपात देवान तुका दिल्या आनी आमी ते नेग्लेक्ट करना साव आमी आनी की आमच्या संवसारांत आसा आमकां बाचावी गरज आसा देखून देव ह्या संवसारी आपल्या पुताक धरता जुवांचो वांजेल अध्याय 6 जॉन 6:38 to 40 कितें सांगता आयकोव्या जेजू
जो असो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आणि 8 तो 40. पुताक दखतेल्या आणि सत्मानतेल्या प्रति एकल्याक सस्निक जीवित मेळा जाई. पुताक देखतेल्या आणि सत मानतेल्या प्रति एकला सस्तिक जीवित मिळा जाई. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. या संसारी देवान आपल्या पुताक दडलो कुर्सार ताका मोरोंग दिलो. त्या कुर्सार उमकाळच्या सोम्याचेर हरी एकल्यान दिश्ट घाली जे पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल पर्जा इजिप्तांत भायर सरिल्ली अरण्यांत विकाळ सोरोप सापले. कित्याक हांकारा पडले ते हांकारा पडले आनी ह्या वेळार देवान तांच्या पातका खातीर शिक्षा जावन विकाळ सोरोप धाडले आनी सबार्दन मेले. ह्या वेळार तांणी देवाक बोब मारली, देवा आमकां बचाव कर. कितें सांगलें मोइजेन, एक पितोळीचो सोरोप कर आनी तो उबार आनी ताचेर दिश्ट घाल्ले बचाव जातले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise. हालेलुया. हालेलुया. बाबा भयणी, नव्या सोल्ल्यांत देवान पितोळेच्या सर्पाच्या जाग्यार आपल्या पुताक उबारलो. त्या कुर्साचेर आपल्या पुताक उबारलो. कित्याक ह्या संवसारांत मनीस पातकाच्या खोंडांत आसलो. विकाळ पातकाच्या विकाळ पाताक म्हणल्यार विकाळ सर्पाची कोंस आनी त्या विकान जायतो लोक ह्या संवसारांत मरता. पातकाची कोंस विकाळ आनी ह्या विकाळ सर्पान जिवेश मारचें पळोवंक तांकां नातलो. देव बाबा भयणी आपल्या पुताक त्या कुर्साचेर उबारता. कित्याक तुवें आनी हांवें एकल्यांनी त्या कुर्साचेर दिश्ट घाली जाय आनी ताका पळोवन बचाव जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून पुता सत मानतल्यान ताचेर दिश्ट घाल्ले एकल्यान बचाव जाय देवाची खुशी मुखार. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. हांवें ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. तर बाबा भयणी, तुका पुरल्या त्या पोंडांत तुजें जीवन शाश्वत न्हय. ह्या संवसारांत तुजें जीवन हांगासर शाश्वत न्हय. देव तुका उठयतलो. तो आमचो जागो, तें आमचें जिवीत. हें ह्या खातीर आमी आसा. हें आमचें घर न्हय. आमी ट्रॅव्हलर्स, पैनारी. मुखार आपूण सर्गींतावन देवलोलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें. देखून आपूण सर्गींत हांव देवनलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें. जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले. पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले, हो जूज जसो पूत जेजू न्हयवे, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना काय कितें. बाबा भयणी, पळय, संवसारी जिविताचे दृश्टीन पळोवचें म्हळ्यार अशेंच. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत जिवीत दिवच्याक धाडला आनी आमी ताका मनशापणाच्या दृश्टेन आमी पळयता तेन्ना आमकां जिवीत मेळना. जिवीत मेळना. त्या देखून बाबा भयणी, केन्ना तूं भावार्थान कुर्साचेर दिश्ट घालताय ह्या संवसारांत, तुज्या चिंतपान न्हय. आयचे आतां आयकल्ल्या वचपांत सांत पाऊल म्हणटा त्या कोरिंत घरांनी, ह्या जुदेवांनी, ग्रेकांनी जानवाय सगळें म्हूण चिंतलें. संवसारी बुद्दवंत काय सगळें म्हूण चिंतलें आनी वो खुरीस पिशेपण म्हूण चिंतलें. पूण देवान कितें केलें? वो खुरीसच एक जानवाय जावन बदलिलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ते देखून बाबा भयणी, तो उबो कुडको गुर्त जावन आसा. देवान मनशाक बाचाव करूंक ह्या संवसारांत आयिल्ल्याचो. हांव चिंता पुरबायचो अर्थ समजलो तुमकां. उब्या कुडक्याचो डावनवर्ड. देव मनशाक बाचाव करूंक ह्या संवसारांत आयलो. आतां सेकंड अपवर्ड. दोन कुशी आसात. डावनवर्ड आसलें, आतां अपवर्ड. कुर्सा मारीपाक देव मनशाक कितें करता? देवाचें उतर आमी कंतार आयकलां एक भोवशा. ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा
ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतोष. तू काय आपयला म्हाकाय आपयला बापाच्या घरा बापाच्या घरा. तू काय आपयला म्हाकाय आपयला बापाच्या घरा बापाच्या घरा. बाबा भयणीनो पळया कितले आपुरबायचे कंतार. वेर आर वी गोईंग. देव आमचे मोदे आयलो कित्याक म्हाका थंयसर आपोवन व्हरच्याक. काल उलयतना काल एकलेन म्हाका फोन केले आनी फोनार म्हणूंक लागली फादर हांव आज इल्लें ಈಗ जिल्लें काम जाल्यार बिजी हांव फादर आज येवंक जायना हांव फाल्यां येता म्हाका सैऱ्यान कोण आयल्यान गे म्हळें फादर म्हजी भयण आयल्या. कितें भुरग्यां आयल्या फादर भुरग्यां रजेर आपोवन व्हरता म्हणून म्हजी भयण आयलां. देव आयला आपोवन व्हरूंक आमकां. ह्या संवसारांत आमकां आमच्या घरा आपोवन व्हरूंक आपयलां. आमचो देव आयला. त्या देखून डावनवर्ड जाल्यार आतां अपवर्ड. जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 50 आनी 1 जॉन 1:51 देवाचें उतर कितें सांगता आयकुया. जॉन 1:51. ಇವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ. आणि उपरांत तो म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता. जॉन पयलो अध्याय जुवांचो वांजेल अध्याय 1 पळय ना. ओके ओके येस करेक्ट ओके ओके. आणि उपरांत तो म्हणालो हा. सतच हांव तुमकां सांगता सांगता. सर्ग उक्तो जाल्लो सर्ग उक्तो जाल्लो आणि मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुम्ही देखतेले. देवाचे दूत सडलेले आणि देंवतेले तुम्ही देखतेल्यात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो देवाची मांडावळ कितली आपुरबाय पळया. हर एकल्या मनशाक ह्या संवसारान देवान आपुरबायन ह्या संवसारान देव आमचे मदें आयला मात्र न्हय त्या सर्गी आमी सोडून सोंगो खुरीस म्हणली एक निसण आमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. त्या आपुरबायच्या निसणीर आव्यांनी तुवें हर एकल्यान सोडोवंक आनी देवोंक सोडोवंक आनी देवोंक देवान आपुरबायचो एक अवकाश आमकां करून दिला. ह्या खातीर कुरीस जावन आसा ह्या सर्गार वचोंक देवान म्हाका दिली आपुरबायची निसण. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20 आणि 8. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 10-12 आमी आयकुया. जेनेसीस 28:10-12. जाकोब बेरशेबातावन भायर सरलो आणि हाराना गेलो. एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तमलो देखून रात सोरोंक तो थंय रावलो. जाकोब आपल्या पुताताने सो आपल्या ती मोस करताने ब्लेसिंग हाडून गेले आपल्या जाकोबाचे बेसांव आपल्या इजागाचे आनी तो आतां धांवलो पूण थंयसर गेलो आनी थंय रेस्ट काडून येतना ताका राती सोपान पडलें. कितें जालें पळया. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातोर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सोपान पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगताली. भुमीचेर आसली ती निसण उबी आसली खंय तेंगताली. सर्गाक तेंगताली. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मुखार देवदूत तिचेर सडतले आनी देंवताले. बाबा भयणी तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत देवान आपल्या सारक्याचे केल्यात आनी आमचें जीवन ह्या संवसारांत जावन आमी सर्गी वेतना देवदूताच्या रुपार आमी वेतले. हांव
आनी ह्या संवसारांत आमकां सोडूंक आनी देवान एक फावो केल्ली निसंती जावन आसा. ह्या संवसारांत तिंकलोलो कुरीस देवाचो सर्गी वचोन तो आपडता आनी ह्या कुर्सा मारिपात म्हजी आनी तुजी बाचावी जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुरबायची गुंड समजून पळया बाबा भयणी. एक कुरीस एक नालिसाय म्हूण चिंतलेली लोकांन, पूण देवान जाणवान ती बदलेली, मनशाच्या बाचाव्याच्या हातेर केलें ताणें देवान. किती वरती ग्रेस्त काय त्या कुर्साची. आनी परत मुखलें वाक्य जुवांसो वांजेल 14 जॉन 14:1-5. तुम्ही कळवळची नाही, कळवळचे नाही, कोणे रडचे नाका, कंद करचे नाका. कित्याक? देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. टेन्शन करनाका तुमी. हांगासर कुडां ना जाल्यार आसलीं कुडां पावना जाल्यार ह्या संवसारांत तुमकां कंद जाता जाल्यार म्हातारीं जाता आसतना आमची भुरगीं काय आमकां भायर घालतात म्हणजे तुमकां कोणें टेन्शन करचें नाका. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां कोणाक रावोंक ना. ही पुरा कुडां टेम्पररी. हॉटलांत वचून रावल्ले बरी. हॉटलांत बडें दिवन फाल्यां चॅक इन आनी चॅकआवट करचें पडटा. भोवशे आमचो एक चॅकआवट करचो दीस येतना हें पुरो हांवें केल्लें. हांवें सोडून वचचें न्हय की कंद करिनाकात. देवान तुवें कितलें बांदिल्लें रूम हांगासर भोवशा घरान तुजें म्हूण आसा तें बेडरूम काय 12x15 या 15x15 या सड्डे म्हळ्यार 15x20 20x20 आसतलें. ताचे वयर तें आसचें ना तुजें बेडरूम. तितलें तुज्या बेडरूमाची सड्ड म्हळ्यार व्हडली भोवशें हांव चिंता सायज. तुवें कंद करचें नाका. हें बेडरूम हांवें सोडिचें की हांवें वंच करचें खंय येचें आनी मुखार तूं कंद करिनाका. जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. व्हडलीं 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 ल्हान न्हय, विस्तार थंय स्क्वेअर फीट लेक ना. व्हडलीं व्हडलीं कुडां हांवें तुमकां तयार केल्यात. कितें म्हणटा म्हाका मुखार नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच तुमकां हांव पयलेंच सांगतो. हांगासर गुड जी शुभ वार्ता पासार करतो ना हांव तुमकां. ह्या संवसारांत येवन म्हजो पाटलाव करा म्हणटो ना. तुमचो कुरिस्कान म्हजे सवे हे हांव म्हणटो ना. हें पूण हांव तुमकां सांगतो ना. ह्या संवसारांत हांव बाचाव करूंक गेला. जिवीत उंडो हांव बरो गवळी हांव 7 जिवीत म्हूण तुमकां सांगतो ना. कित्याक हें सांगची गरज ना तेल्ली. हें सांगता जाल्यार कित्या खातीर हांव बाबा भयणी पुता दुवे. कित्याक हांवें तुका थंयसर जागो तयार केला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुंदरून हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करता. आनी जेजू गेला आमकां जागो तयार करूंक. येदोळसू टेन्शन ना. आनी वचून पावचें केदाळा म्हूण कोणें कंद करची गरज ना. तो येदोळसू थंय पावला. बापाच्या घरांत आसा, बापाच्या सांगाता आसा. थंयसर तुका ताणें ऑलरेडी जागो बुकींग करनी जाला. 100% फिदय जाला. गॅरंटी तुका सक्कड आसा. कांय तोंदरे ना. तुवें खाली तें वचोन तें तुजें करून घेवचें मात्र बाबा भयणी तुजें. इतलें मात तुज्या हातान सोडलां. मुखार सांगता जेजू. हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्या. हांव आसतलो थंय तुमी येवच्या खातीर हांव पाटी येतलो आनी तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. कंपनी दितलो तुमकां. व्हडलें खारार व्हडलें तुका पळया आपोवन व्हरता. VIP तो बाबा भयणी केदी व्हडली ग्रेस्त काय म्हजी आनी तुजी आत्मीक ग्रेस्त काय. हांव येतलो तुमकां जागो तयार करतलो मात न्ही. आनी तुमकां खंय ते लेटर धरतलो देखून एड्रेस काडून सोदून या. म्हजें रूम खंय हांगा गी येंगी म्हजें रूम खंयच्यान वचचें तें परत नाका. तें परत ना तुमकां. हांव येतलो आनी तुमकां पाटी येतलो. तुमकां आपोवन व्हरतलो. म्हजें सवें कंपनी एस्कॉर्टींग. कोण एस्कॉर्टींग करता? कोण एस्कॉर्टींग करता? जेजू. संवसारांत आमकां कोणी एस्कॉर्टींग करता गे? पळया कोणें एस्कॉर्टींग केल्लें आसा गे आमकां ह्या संवसारांत? कोणेय ना. पूण देव आमकां जेजू क्रिस्त एस्कॉर्टींग करता. हाचे वर तें भाग आसा गे आमकां संवसारांत.
बाबा भयणी पळया आमकां थंयसर वचूंक जेजून नेमला एस्कॉर्डिंग आमचे जेजू सवे देखून तुज्या मरणाची घडी येत आसतना लास्ट घडी येत आसतना त्या घडये बाबा भयणी तुवें टेन्शन करची गरज ना एकल्यानेची घे म्हणून एकल्यानेचे गरज तुवें भिवची गरज ना जेजू तुजे सांगात आसा अरे एकल्याक आमकां सोम्याच्या सांगातपणांत आसां देवाच्या हाजीरपणांत आसां देवाचें रक्षण आमकां आसा अरे एका मिनटा देवाचें सांगतपण आमकां आसा आनी हें आमचें व्हरतें बाग तें देखून आमकां थंयसर वचोंक आसा त्या बापाच्या घरा येत आसतना जेजू आमकां ह्या संवसारांत आपोवन व्हरतलो एब्रावां बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 ते 10 जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं भोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ह्या संवसारांत तो विनंत्यो करूंक लागलो कितें ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली देवान तशी मागणी आयकली जेजू क्रिस्ताच्या काल्पना खातीर ताणें ह्या संवसारांत आविसली वाट ल्हानपणाची सेवेची अती खालती वाट ताणें वेंचून काडली आमी गायता रामाच्या आयतारा क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्या कुर्साचे मरण पर्या घालतो जालो त्या पासो देवान ताका अति उबारला आनी दिला ताका तेना सदना वापरात व्हरते भाव भयणीनो कितें आपुरबायचें कंदार सोम्याचें खालतेपण कुरीस लन्विकाय फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत सांपाव सांगता तें कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो वडपण ना ताका ह्या संवसारांत देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तान वडपण चिंतलें ना वडपण आमी ह्या संवसारांत चिंतचे हांगासर मात्र देव खालत्यांची मागणी आयकता आपल्या काल्पनांत ताणें श्रेश्ठ यासक जावन केल्लें हर एक मागणें देवाक मानवलें तें देखून ह्या संवसारी भाव भयणीनो कुर्साचो उबो करतो ह्या संवसारांत कितें आमी हर एकल्याची आमची मागणी देवान वयर उबारचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कुर्साचो उबो करतो आमकां दाखोवन दिता म्हज्या आनी तुजें हर एकल्याचें मागणें ह्या संवसारांत कोणाचें मागणें व्यर्थ जायना देखून चिंती नाका तूं कोणी देव आमचें मागणें आयकना मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर आयका आमी त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आपल्या कश्टां वरवीं विधेयपण शिकलो देवाक बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी का त्या मोळ्यांत मागतना तो म्हणूंक लागलो बापा म्हजी खुशी न्ही विधेयपण ताणें आपूण म्हाका आपली खुशी ताणें दाखयली ना सगळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत समर्पिता कुर्सांत म्हणली वतना विधेयपण कुरीस ताणें सुकोवन काण गेलो ना आमकां कुरीस काणयो कश्ट जातात आमकां विधेय जावं नाका देवाच्या कुशे खालती मान घालूंक आमकां नाका कश्ट जातात पूण जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ याजक देवाचो पूत विधेय जालो मुखार आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतर पाळटेल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या संवसारांत आयलो जेजू भावा भयणी तुका आनी म्हाका तुजी आनी म्हजी मागणी तो बापा लागीं उबारता तुका आनी म्हाका बापा ती उबारता आमचे खातीर प्रार्थना करता ह्या खातीर कुरीस जावन आसा गुर्तो हर एकल्याची मागणी ह्या संवसारांत म्हजी मागणी म्हजे कश्ट म्हजे कंत म्हजे बेजाराई म्हजे दूख म्हजें टेन्शन म्हजे समस्ये हे सगळे बाबा भयणी ते व्यर्थ जाता म्हूण चिंतचे नाका आमी कोणेय
आमकां थोडी फावटी निराशा जाता जावं पुरो थोडी फावटी मागणें कर आमकां पुरो जाता वय आमकां थोडी फावटी कश्ट जाता आमचें मागणें देव आयकना कोणना कितलें मागलें मागलें मेळना थंय कितल्या रेतीरांक गेलो कांय जावना वय भाव बीन कांय जायना तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक कांय जायना पूण देवाक आमी विधी जावंक आतां देवाची खुशी कितें आतां तशेंच जाचें विद्या खुशे विरो जायना ह्या वेळार हांवें आनी तुवें म्हणयत धरलें एकच बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी कित्याक जेजू क्रिस्तान तें केलें आनी ह्या खातीर तुजी मागणी तो थंय उबारता तुज्या मागण्यार हे कितें पावता एक दीस न्हय तर आनी एक दीस ह्या मागण्याचो फळ तुका मेळटा मुखलें वाक्य आमी पळयता रोमाकारा बरयल्लें पवित्र अध्याय 5 वाक्य 18 to 19 रोमन्स 5:18 to 19 रोमाकारा बरयल्लें पवित्र अध्याय 5 वाक्य 18 to 19 आयकोया आमी पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना 18 to 19 5:18 to 19 तर जशे एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचें फर्माण फावो एका मनशाच्या पातका वरवीं बाबा भयणीनो पळया संवसारान मरण आयलें आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत कितें जालें उडोल तुमकां सांगलें कितें गोत्ता एका मनशान आदावन कितें केलें आमकां काल हाडलें गिफ्ट हाडलें ताणें आमकां कळ्ळें गिफ्ट हाडलें ताणें आमकां कळ्ळें गिफ्ट मरण डेथ आदावन हाडलें गिफ्ट जावन आसा पयल्या मनशान आदावने बीन आमकां मरण हाडलें देवान कितें केलें आपल्या पुताक दंड ह्या संवसारांत आमकां कितें केलें आनी एक गिफ्ट हाडलें कसलें तें जिवीत सोडवण आनी त्या देखून मुखार मुखार सुनो तशें अनेक मनशाच्या नितीच्या करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता जेजूच्या करणे वरवीं भावा भयणी संवसारांत जेजून कुर्साचें मरण विसरले वरवीं त्या कुर्सा वरवीं मनशाक जिवीत आयलें आनी हर एकल्या मनशाक आमकां जिविताक पावोंक ताणें वाट करून दिली त्या देखून कुरीस जावन आसा आमकां जिविताक बेची निसण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आतां आडवो कुडको वर्टिकल जालें आतां पॅरलल आडवो कुडको तो खंयच्या कुशीक दाखयता बोट संवसाराच्या कुशीक तुज्या भोंवतणी आसलेंच्या कुशीक तो वयर दाखयना सकयल हे दाखयना तूं पोंडाक वेताय म्हणना सर्गाक वेताय म्हणना आनी एक आसा तुका सगळ्यान खाली एक कुस न्हय 4 कुशी न्ही तुज्या संवसारांत बाबा भयणी एक सुरो जीव ना ह्या संवसारांत तूं एक जीव सदाशिव न्हय संवसारांत ह्या संवसारांत तुजे भोंवतणी आसात तुजे भाव तुजे भयणी कश्टांची ह्या संतोश भोगची बेदारांताची सूख भोगची हर एक तरेचे मनशां आसात तांचे मदें तूं जियेताय हो संवसार विशाल आसा त्या देखून हांगासर तुका आनी एक मिसांव आसा जेजून कुर्सार मेल्ल्याचो आनी आडवो कुडको देवान दिल्लें जिवीत वांटून घेवचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हाका एक पोर एकलो पदरा म्हजो सांगाती पदरा आपूं येताना एक काल पुटली काण घेवन आयलो फादर काल हाडलां तुमी म्हळें हांवें फादर तुमकां आयलें शिकाराचें मांस हाडलां म्हणा लागलो ओ शिकाराचें मांस की म्हळें फादर तुमकां दवरलां घेना की छे म्हाका आसा तुका हांवें देखून हांवें बेकल्यान तेका उंची तुका देखून म्हज्या थोड्या पाद्रापांक सांगाती पाद्रापांक गेले दोगां तेकांक हांवें अशें वांटलें म्हणा लागलो वांटून काण गेलें म्हणा लागलो आमकां मस्त खावंक जाताय आमकां मस्त खावंक जाताय आमच्या पोटाची सायज कितली हां ಗೇಣುದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಗೇಣುದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಚೋಟುದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हणटाव गेणुद्द म्हणटाव एका गेण मात आमचें पोट कितलें बरात आमच्या घरांत मस्त आहलें आमकां हांव पोरू बंदरा गेल्लो पोरू बरी व्हडली व्हडली मासलेले शेवटे आहले बरें म्हाका शेवटे म्हळ्यार बारीक मोग वचून बरें शेवटे हाडलेलो शेवटे आहले म्हणून पुरो शेवटे हांवें एकल्यान खावंक जाता ते जायना
ते सगळें एकामेका वांटून काणगेचे भाव बिनून देवान आमकां दिल्लें जिवीत आमी चड आमी ह्या संवसारांत आसचे आमकां आमचे खातीर न्ही आमी हेरां खातीर आसा म्हळ्यार आमी उडास दवरीचे हांगासर आसात तुमी घोव बायलां थोडी ओट्टूक बसल्यात तुमकां पतीन म्हणटात गाल्याक पतीन नातल्या कोणी पती म्हणटा ते पती ना जाल्यार पतीन म्हणटा ते भुरग्यां नातल्या कोणी आवय म्हणटा ते ना आवय आसा देखून भुरगीं म्हणची भाव भयणीनो पळया चिंत्या आमी कोण बरें कर जर तर ह्या संवसारांत हांव म्हजें म्हूण हांव चिंतून बसल्यार तें जिवीत म्हणटा ते तुजें जिवीत वांटून काणगेचें पती जाल्ल्यान ते पतीने सांगता जिवीत वांटून काणगेचें पतीन जाल्ल्यान ते पती सांगता जिवीत वांटून काणगेचें आवय बापायनी तुमी भुरग्यांक सांगता जिवीत वांटून काणगे भुरग्यांनी आवय बापाय सांगता तुका भाव आसा भयण आसा धाकटो बाय म्हणून म्हणटाय जाल्यार धाकटो आनी बाय म्हणल्यार तुजें जिवीत वांटून काणगेचें ताजे काडा हर एकल्याच्या गरजां पावोवचें ह्या संवसारांत आमकां जेजू क्रिस्त आमकां ह्या संवसारांत आयलो कित्याक म्हळ्यार आमी एकल्या दोगांनी आमी सकट ह्या संवसारांत आयलीं ताजे ती एकवटचे आमी सगळीं भाव आनी भयणी आमी सगळीं भाव आनी भयणी ह्या संवसारांगासर आशिल्ल्या जितलीं जाणां आयल्यात रक्ताची भाव भयणी न्हय जावं पुरो आमी एल साल्वाडोरान ते बिस्पास उरलो खंय बिस्पाड एक दीस एकलो म्हणालो खंय फोन करन बिसायबान फोन केलें खंय ताका म्हणालो खंय आळे सायबा तूं ह्या कंपनींत म्हजो एकलो मनीस आसा धाडटा हांव ताका म्हजो एकलो भाव आसा त्या भावाक तुवें काम दिजें म्हणलें खंय आर्च बिस्वान फोन केलें खंय बारीक गोश्ट आर्च बिस्वान म्हाका फोन केला ताच्या भावाक काम दिजें म्हूण खंडीत हांव दिता म्हणून आनी धाडलो खंय वो येताना भाऊ गेलो खंय वो बरी सिंपल दिसता कांय ना हाका दुबाव जालो आनी आर्च बिस्वा फोन केलें खंय तक्षणा सायबानो हें तुमचो भाव हांगा आयला तो तुमच्या भाव तुमचे बरें दिसना म्हाका बारी सिंपल बरें हाचे बरें आयला सड्ड शिकोवंक आनी कांय ना ताका तुमचो भाव वय गे न्ही तो वय म्हजो भाव आमी हांव आनी तो जे दोगी आमी क्रिस्तांव तो जेजूच्या रगांत वेतात आनी हांव तो जेजूच्या रगांत मास पियेता आनी आमी जेजूच्या रगतान आनी वांटेली जाल्या आमी सगळ्यांनी सेवचें जेजूचें रगत देखून आमी आमचे देशाचें वाळचें रगत एकत न्हय देखून ते तुमचो भाव भयणी आमी सकड संवसारांतांतले आमी सकड जेजू क्रिस्त एकवटेले आमी भाव भयणी उडात दवरया आमचे थंय वाळचें रगत आनी आमी सेवचें जेजूचें मास एकत इंगड इगड न्ही पिंतां गेल्यांक एक कुमगार सोदां गेल्याक एक कुमगार आनी रेबेलां गेल्याक कुमगार सिकेरी गेल्यांक एक कुमगार इंगड नात सगळ्यांक एकच कुमगार जेजू तोच जेजू तेंच जेजूचें मास आनी जेजूचें रगत सिकेरी गेले सेवतात सोदां गेले सेवतात पिंतां गेले सेवतात आनी उरले परस सेवतात भाव भयणी सगळ्यांक एकच जेजूचें मास आनी रगत आमकां विंगड करूंक ना सांबाळून म्हणटा क्रिस्ताच्या कुडींत आमी सकट एकवटले ते देखून जेजूच्या खुर्सा मारेपात आमी सकट एकवटले माते वसो वांजेल अध्याय 4 लोक आमी वय 4 माते वसो वांजेल अध्याय 4 20 आनी 3 तावन आमी आयकोया मॅथ्यू 4:23 ऑनवर्ड्स उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत राजाची बरी खबर गाजयत गेलो आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडा गुण करीत पिडा गुण करीत गेलो अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोवलो अख्ख्या गलिल्यांत गेलो सगळ्यांनी गेलो ताका लिमीट करूना म्हज्या कुटुंबाची कफरनावांत म्हज्या कुटुंबाची नदरेंत आसात म्हूण रावना सगळ्यांनी गेलो तो ऑल डायरेक्शन्स जेजूच्या दिश्टीन सगळी एकच सगळो संवसार ताचे भाव आनी भयणी देवाची ह्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो तो ह्या संवसारांत थोड्यांक तांकां आनी हांकां मात न्ही जुदेवांक आनी आनी कोण काफरनावांत ना जेजूचें मिसांव सगळ्यांक बरी खबर परगडली सगळ्यांक देवाचें उतर परगडलें सगळ्यांक बरें करीत गेलो सगळ्यांची पिडा गुण केली हर एकल्याक तो पावलो हे जेजूचें मिसांव भाव भयणी तर जेजूचें मिसांव इतलें जाल्यार हांव आनी तुमी कोण त्या खुर्सांत एकवटली न्ही गे आमी भाव भयणी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा तर आमी जेजू थंय एकवटल्यान देखून न्ही गे आमी क्रिस्तांवां
तर ही कोण संसारांत असलेली म्हजी भाव भयणी न्ही या भाव भयणी ते म्हाका कर्तव्य नांगी या भाव भयणी ते म्हाका मिसाव नांगी तांकां बरें करचें म्हणजे कर्तव्य न्ही तांची दुकां पुसचें म्हणजे कर्तव्य न्ही तांच्या रड्ड्यार उदकान बुजोवचें म्हणजे कर्तव्य न्ही तांच्या पोटाची भूक थांबोवची म्हणजे कर्तव्य न्ही हे म्हणजे मिसांव जेजून तें केल्लें लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य कितें सांगता पळया जेजूच सांगता कित्या खातीर जेजू केलो कित्या खातीर ताणें सगळां बरें करीत गेलो तो सुजाप दिता आयकया आमी देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा जेजू कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर करून परगट करून ताणें म्हाका अभिषेक केला आय हॅव बीन अनॉइंटेड टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज दॅट्स माय मिशन हे म्हणजे मिसांव देवान म्हाका अभिषेक केला म्हज्या बापान ह्या खातीर हांव ह्या संवसारांत येयलां कितें म्हणजे मिसांव म्हण धरून बंदेंत असलेल्यांक सुटका बंदेंतांतल्यान सुटका ते सोरो ते लुटकार बंदेंत आसात ते तांकां सुटका पदकाच्या बंधनांत आसात वायट सवयेच्या बंधनांत आसात कामातुरेच्या बंधनांत आसात वायट संवसाराच्या भोवशा बुलोवणीच्या बंधनांत आसात तांकां सुटका दिवं मागीर कुरुड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला कुड्ड्यान दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय आनी बरी खबर पासारूंक ताणें म्हाका धाडला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो हे म्हजें मिसांव ताणें म्हाका अभिषेक केला तूं आनी हांव आमी अभिषेक वी आर अनॉइंटेड उडास दवरया आमी अभिषेक हांव आनी तुमी तुका आनी म्हाका अभिषेक केला पवित्र स्नानांत तुका अनॉइंट केला ताणें म्हाका अभिषेक केला उडास दवर बाबा बिनी तुज्या पवित्र स्नान यू आर ए क्रिश्चन अनॉइंटेड क्रिश्चन अभिषिक्त क्रिस्तांव तूं यू आर अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्यान तुका अभिषेक केला जेजूक मात न्ही पवित्र आत्मो दिलो तुकाय दिला उडास दवर क्रिस्ताच्या सक्रामेंतान दिला तुज्या मागण्याच्या रुपार हर एक फावटी तूं पवित्र आत्म्याक मागतना तुका बाप पवित्र आत्म्याचे अभिषेक म्हण लभतात उडास दवर यू आर अनॉइंटेड अभिषिक्त क्रिस्तांव तूं आनी तुजें अभिषिक्ताचें काम कितें तुज्या पेल्याच्या गरजांक पावचें तूं बरी खबर काल आमकां रोजाय कॅथेड्रलांत मीस आशिल्लें याजकांक आनी लोकांक तेलां पवित्र करचें तुमचे पैकी थोडी पूण ती आसल्यार जावं पुरो बिसाय आपल्या शर्मांव तापुरब्यान म्हणें गवळी बापानी बारी बरो शर्मांव दिल्लो काल आनी त्या शर्मावांत गवळी बापानी म्हणें याजक म्हळ्यार कोण द प्रिस्ट इज ए गुड न्यूज जेन्ना एक याजक गरजेवंतांक पावता जेन्ना एक याजक दुर्बळ्यांची ताच्या गरजां पावता जेन्ना एक याजक लोकांच्या भोवशी सेवा करता आनी एकल्याची दुकां पुसता खंयची दुकान वांटेली जाता एक याजक लोकां मदें बसोवन तांचा एक क्रिस्ताचें रूप जाता तेन्ना एक याजक ए प्रिस्ट इज ए गुड न्यूज एक बरी खबर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें गवळी बापानी म्हणली उतरां बाबा भयणी आज हें तुका आनी म्हाका लग्ती जाता तूं एक अनॉइंटेड अभिषिक्त क्रिस्तांव पवित्र आत्म्या तो अभिषिक्त जालाय अनॉइंटेड वन आनी तूं एक बरी खबर ह्या खातीर कुर्साचो आडवो कुडको तुका स्पश्ट सांगता ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त बरी खबर जावन आयलो तूं एक बरी खबर तुज्या शेजारांत तुज्या घरांत
तुझे भोंवतणी तूं हेरांक पावताय, हेरांक समजून काण घेताय, हेरांक धैर्य दिताय, हेरांक कुमो करताय, हेरांक तांच्या कश्टा दुखांनी सांगातपण दिताय, हेरांचो बरो व्हवन काण घेताय, ताका कुमो करताय, हेरांच्या काळजाचे गाय थांबयताय. तूं बरी कबार ह्या संवसारांत. ह्या रितीर आयल्यार तूं निजाके तो प्रतिफळ मेळटा तुका. भाव भयण, ह्या खातीर आमी आज हांगासर मागण्याक आयल्या कित्या खातीर? बरी खबर जावच्या खातीर. एवरी वन ऑफ यू, हर एकलीन तुमी बरी खबर जायसे, पाड खबर जावन असो, पाड खबर जावन असो. ह्या खातीर जेजू क्रिस्तान आपणाकच आमचे लागीं वांटून घेतलो आनी त्या देखून आमी बरी खबर जावया भाव भयणीनो. मातेव सुवांजेल म्हणटा तुमी जावन आसात पृथ्वीचे मीठ आनी उजवाड. आनी त्या देखून हांव मुकल्या, आमचो टायम जालो, मुखार हांव मुंदरशिता मिसाच्या वेळार बाबू भयणीनो आमी कशे सोम्याची बरी खबर जावया. खुर्साचो उबो आनी आडवो दोन गुर्तो आमी आज भर त्या पुरब्यान समजून घेतलें. उडास दवरया. उबो गुर्तो आमकां परत उडास करता. देव आमचे मोदें आयला. गॉड हॅज कम अमिस्ट अस. आमचे सांगता देव आसा आमकां बाचाव करचे खातीर, सोडवून दिवच्या खातीर. उडास दवरया, संतोष पावया. डोंट बिकम लॅमेंटींग क्रिश्चन. आमी दुखेस्त क्रिस्तांव जावचे नाका. कित्याक आमचे मदें कोण आसा? आमचे मदें कोण आसा? देव आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्या देखून तो देव आसतना आमकां त्या देवा संगी वचोंक आसा. देवाच्या संगतपणांत आमकां थंय ताणें जागो तयार केला. देखून आमी कोणी कंत टेन्शन करचे नाका. देखून त्या उब्या गुर्ता मारपाक खुर्साच्या जिवीत जोडया. ह्या संवसारांत देवाक स्विकार करया, जिवीत जोडया आनी जिवीत वांटून घेवया. जिवीत आमी वांटून घेवया एकामेका लागीं. हेंच आयच्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साचें बॉल. दीस इज द पावरफुल क्रॉस. सोम्याचो बळवंत खुरीस ह्या संवसारांत वायट आनी खोटेपणाच्या सक्तीचेर जैत व्हेल्लो बळवंत खुरीस जावन आसा हो. मनशांक आनी देवाक सांगता एकवटायल्लो आनी आमकां मरणाचे जैत व्हरून जिवीत दिल्लो. प्रेज द लॉर्ड.